क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळे भावानो आनी भयणीनो, जेजू रडलो. देव रडलो. कित्या पासत सान लूक जेजूचे म्हळ्यार आयचे हे सन्निवेश बरोवच्या पयले एक ल्हान सन्निवेश आसा. आनी तो सन्निवेश जावन आसा जेजू जेरुसलेमा शहरा भितर जैत असो प्रवेश करता. जेजूच्या जैताच्या प्रवेशा वेळार लोकांनी उद्गार करून महोन्नत देव रायांचो राय अशें पुरा होगळीक केल्ली. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. उंच सर्गी शांती आनी महिमा अत्युन्नती असल्या उतरांनी लोकांनी जेजूक पुगारलो, जेजूक महिमा दिली, ताजी स्तुती केली. होसाना हल्लेलुया म्हळें आमी तशेंच करता न्ही जायते बडी. हल्लेलुया, प्रेज द लॉर्ड. स्तुती करता ती फकत वंटांनी करची स्तुती गी वा खरेंपणी जेजूचो अनुभव वा जेजूचे ते रायपण वळखून जेजू थंय आसा ते आत्मीकपण दैवीकपण वळखून करची स्तुती गी. जेन्ना जेजू जेरुसलेमा भितर सरलो आनी अत्युन्नत महोन्नत देवाक स्तुती गायली, तांणी खरेंपणी जेजू थंय आसा तें आत्मीकपण देवपण पळयलें गी. कित्याक म्हळ्यार थोड्याच वेळान स्तुती केल्ल्या रायाक वंदन केल्ल्या त्या लोकांनी थोड्याच वेळांनी जेजूक नेगार केलो. खुर्साय ताका म्हळें. ज्या लोकांनी ओलीव थाळयो घेवन ताका स्वागत केलो, तांची आंग वस्त्रां धरणीर वा वाटेर हांतून ताका येवकार दिलो, तोच लोक थोड्याच वेळांनी जेजूची बेपरवा करता, जेजूक कांटाळता. ताच्या मनशा सैमान जेजूच्या त्या मनशा सैमान ह्या लोकांची निराकरणी जेजून अनुभव केली. जेजूक तांणी राय म्हणलो आनी त्याच वेळार तांच्या तोंडांत येवच्या त्या स्तुती मारिफात हांव राय जावं सोना बगार तांणी करच्या त्या निराकरणेंत हांव राय जावन उपजोन येतलो म्हणलें स्पश्ट जेजूक कळीत आसलें. कित्याक जेरुसलेमाक प्रवेश करच्या पयलेंच जेजून आपल्याशी सांग आपणाच्या मरणा विशीं आपणा कश्टां विशीं ताणें सांगलें. देखून लोकांच्या होगळीक एक जावं दी, लोकांच्या निराकरणेक जावं दी जेजू खंयच्याच वेळार लब्धून रावलो ना. जाल्यार आयचो सन्निवेश आमी पळयत आसतना जेजूचें काळीज कळवळतलें, जेजूचें काळीज मोवाळ जाल्लें. कित्या पासत कित्याक म्हळ्यार काळजाच्या धरुणाय वरवीं आनी थोड्याच वेळान नास जावच्या त्या लोकांक पळोवन आनी त्या लोकां मदें थोडे निश्ठूर लोकांची बली जावची पळोवन जेजू सुरसुरलो. आयच्या सुवार्तेंत आमकां जेजून सुरसुरे भोगच्याक आसचें ते 3 कारण आमचे फुडें आसात. पयल्या सुवातेर समाधानाक वर्ण पावयता ती वाट तूं त्या लोकांनी समजून घेतलें ना. ह्याच खातीर जेजू सरसरता. आज पणी ह्या निमाणे घडये तरी तूं समजून घेतलें जाल्यार म्हणलें सुरसुरे जेजूक भोगतात. आतां ही वाट शांतीक व्हरता ती वाट वा शांती कितें रे? सांत पावल एफेस घरांक बरोवन दुसऱ्या अवस्वरांत वळ 14 पर्यंत ही शांती म्हळ्यार कितें, शांतेची वाट कितें म्हणलें स्पश्ट करता. आनी थंयसर सांत पावल म्हणटा क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त मदें विविध पंगड जावं दी, जुदेव वा अन्य धर्माचो म्हणलो एक वेगळासार जावं दिना. पयल्या सुवातेर क्रिस्तान
आपणाच्या कष्ट आणि मरणा मरिफात असलो एक वेगळा सारे तुटून गेला. दुसऱ्या सुवातेर क्रिस्तान कुर्सा मरिफात देवा आणि मनशामध्ये ती शांती स्थापित केल्या. पातका वरवीं आमचे ते वेगळा सार जाल्लो. देवा आणि आमच्या मध्ये जाल्लो तो वेगळा सार कुर्सा मरिफात तो परत एकवट आयला. देखून क्रिस्त जावन आसा शांती, क्रिस्त जावन आसा ते शांतेची वाट. दुसऱ्या सुवातेर जेरुझलेम शहर, देवाचं मोगाचें शहर, देवाने अतिवर्तो मोग केल्ल्या त्या रायाचें शहर. जेरुझलेम ह्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा देवाची शांती. जेरुझलेम म्हळ्यार देवाची शांती. पूण त्या शहरांतच शांती ना. बेगीनच ती शांती नाश जावंचार आसा. आतां जेजूच्या वेळारी ती शांती ना. कित्याक म्हळ्यार जुदेव लोकां मदेंच जायत तो वेगळा सारे तत्वार येदोळूच आयिल्लो. आनी जेजू ह्या शहराक पळोवन सुरसुरे भोगता. कित्याक देवाचें मोगाचें शहर तें. आनी थंयसर देवान वस्ती करूंक एक जागो नेमिल्लो. त्या सुवातेर जेरुझलेम शहरांत देवान ताजें देवाळ बांदलें आनी त्या देवळांत देवाची वस्ती आसली. देवाच्या खाशेलें शहर. पूण बेगीनच तें नाश जाता. जे घडये जेजू जेरुझलेम शहर पळयता त्या वेळार ताजे आदले कितें सक्कड घडलां आनी फुडें कितें सक्कड घडोवंक आसा त्या सगळ्या सन्निवेश, त्या सगळ्यो संगत्यो नियाळन जेजू सुरसुरे भोगता. केन्ना आमकां सुरसुरे भोगता ते? केन्ना आमकां कितें एक वस्त जावन एक मनीस लक्षिली जावन आसा तें सांडून वता आसतना आमकां सुरसुऱ्यांनी दूख भोगता ते. तशेंच जेरुझलेम शहर देवाक मोगाचें आनी तें बेगीनच सांडून वेचार आसा. तें शहर मात्र न्ही, जुदेव कुळी, देवाची खाशा कुळी. आनी ह्या कुळयेचेर थोड्याच तेंपान व्हड अनवार येवचार आसा. आनी हें पळोवन जेजू सुरसुरता. तिसऱ्यान देव तुका भेटोवंक आयिल्लो तो वेळ तुवें समजून घेतले नाय. जेन्ना एक राय ताच्या खंयच्याय म्हण एका गांवाक भेट करूंक वेता जाल्यार वा आनी एका रायाची भेट करूंक वेता जाल्यार पयलें ताच्या दुतांक तो धाडण आपूण येवचो आसा म्हणलो संदेश दिता. न्ही गे? आतां आमच्या फिरगजांनी जावं दी बिस्प फिरगजीची भेट करूंक येता जाल्यार पयलेंच एक दीस नेम्यारन गवळीक भेट करूंक येता. जेजूय ह्या संवसार येत आसतना आपशींच येवना. जेजू जल्माच्या हजारां वर्सां पयलें जायत्या प्रवाद्यांनी जेजूच्या जल्मा विशीं प्रवाद केल्लो आसा. जायते प्रवादपण आसात. तांचे पैकी एक हांव उल्लेख करूंक अपेक्षिता. जकार्या प्रवाद्याचें पुस्तक अवस्वर 9:9. जकार्या 9:9. पळय, तुजो राय तुजेशी येता, तो नितीवंत आनी जैतेवंत, तो खालतो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या फोरार, गाडवाच्या तारुण फोरार बसून तो येता. गाडव एक राय गाडवाचेर बसून आयलो म्हळ्यार तो जैताचो संकेत. जेन्ना राय झुजाक वता तो गोड्याचेर बसून येता. पूण जेन्ना राय झुजांत जिखलो म्हण जाल्यार एका गाडवाचेर बसून येता. तेंच चिंतप दवरन जेजू एका गाडवाचेर बसून जेरुझलेमा कुशीन सोमकोन येता. आनी हाचे निशाणी खंयच्याची निशाणी जावन जैताची. कित्याक जेजून येदोळूच ताचें मिसांव संपूर्ण केला. ह्या संवसारांत देवाचें राज स्थापीत करून देवाच्या राजा विशीं लोकांक शिकोवण दिवन येदोळूच
जाला आणि त्या खातीर तो जैताची निशाणी जावन एका गाडवाचेर बसून तो येते आसा आणि जकारिया प्रवादाची ती उतरां जारी जाली. देव तुका भेटोवंक आयला, त्या गाडवाचेर बसूंक आयला. आणि त्या वेळार कितें घडता? प्रधान याजक आनी शास्त्री थोडे येवन म्हणटात तुज्या शिसांक तोंड दांबोवंक सांगय. ती निशाणी समजून होस मेसिया म्हण होस बसयलेलो सोडवणदार म्हणून स्वीकार करूंक ते तयार नातले. देव तुका भेटोवंक आयिल्लो ती वेळ घडी समजून घेवंक तूं तयार जालें नाय. जेजून परत आनी परत विविध रितींनी ह्या लोकांक हांव निराकारणी भोगल्या. हे जेजूच्या काळार घडलें आनी ह्या विशीं थोडो विवर आमी समजून घेतलें. ह्या वेळार जर जेजू म्हाका आनी तुका पळयत तर जेजूची भोगणां कितें जावन आसतलीं? आमकांय पळोवन तो सुरसुरता काय? आमकांय पळोवन असलींच उतरां सांगून तोय आज दुखां गळयतलो गी? मोगाळ भावन आनी भयणीनो, बपतिस्मा मुखांतर आम्हा सर्वांक देवाची भुरगीं जावन विंचल्यांत. आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी निमाणे थोड्या वळींनी आयकल्ले प्रमाणे जेजून ताच्या कुर्सा मरिफात ताच्या मरणा मरिफात देवाक एक खाशा जण ताणें नेमक केला वा मोलाक घेतल्यांत. आनी त्या जाणां पैकी याजकी सेवा करूंक थोड्यांक विंचल्यांत रायाळ घराणें जावन आमकां विंचला. आनी बाप्तिस्मा मुखांतर आमकां तितोडें मिसांव फावो जालां. कसलें तें तितोडें मिसांव? आमी सोमेस्तां बाप्तिस्मा मुखांतर एक राय, एक याजक आनी एक प्रवादी जावन आमकां मागला. आनी एक राय जावन म्हाका दिल्ली जबाबदारी हांवें पाळोवंक आसा. एक याजक जावन देवाची सेवा हांवें करूंक आसा. आनी एक प्रवादी जावन जे मिसांव वा देवाच्या उतरां मरिफात जो संदेशांनी म्हाका मेळ्ळा त्या संदेशा प्रमाणे हांवें जियोंक आसा. म्हणजे म्हाका आनी तुका शांतीचे दूत जावन शांतीच्या हातेरां जावन देवान विंचलेलीं आसा ते. आनी जेजूच्या उतरां मरिफात आमा सोमेस्तांक राज्य संधानाचें, बोगसाण्याचें, मोगाचें जिवीत जियोंक आपणें लाभला. आनी ह्या मरिफात शांतीच्या वाटेर सोमकोंक शांतीचे दूत जावंक आमकां आपणें लाभला. पूण खरेंपणी आमी शांतीचे दूत जावन आसांगी? खरेंपणी आमी समाधानाच्या त्या वाटेर आसांगी? नात गी आमच्याच घरांनी जायते मनस्ताप, नात गी आमच्याच घरांनी जायतीं झगडीं झुजां. आनी ह्या झगड्या मरिफात ह्या ल्हान व्हड सुखी मरिफात वा ना बोगसण्याच्या त्या मनोभावा मरिफात अनेकल्याक तिरस्कार करच्या मरिफात आज जशें त्या काळार जेजूक निराकारणी भोगूंक मेळ्ळी, आज त्याच मनोभावान त्याच मापान जेजूक निराकारणी भोगूंक मेळते ना गी. दुसऱ्यान दिसा दीस परते विविध रितींनी क्रिस्ताक वा देवाक भेट करूंक आमकां अवकाश जायते लाभते आसात. देव सयत आमकां विविध रितींनी आमची भेट करूंक येता. जावं पुरो त्या धाकट्या निर्गतिका मनशां मरिफात, गरजेवंतां मरिफात, दुबळ्या मरिफात, म्हज्याच कुटुंबाच्या म्हज्या भावा भयणी मरिफात, आमच्या शेत समारा जियोच्या सर्व जाती खातीच्या लोकां मरिफात जेजू आमची भेट करूंक विविध रितींनी आमकां भेट करूंक येता. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजार जेजू आमची भेट करूंक येता. ताच्या उतरां मरिफात जेजू आमची भेट करूंक येता. जायते पटी जायत्या शिकोवण्याक आमी कान दिल्ले आसात, जायत्यो रेत्यो आमी आयकल्ल्यो आसात. ऑनलायनीर जायते पटी बरी शिकोवण आमी आयकल्ली आसा. पूण ते इतले सकड आयकल्ल्या उपरांत
जर आमचें काळीज अजुनी धरून जावन आसा तर जशें जेजूक त्या वेळार निराकरणी बगोवंक मेळ्ळी त्याच प्रमाणे आज ही तीच निराकरणी बगोवंक मेळते नागी. आनी ह्या निराकरणे मरिफात जेजू आज ही सुरसुरे बगोवन थोडे दुकां तो वळयते नागी. मुगाळ भाऊ भयणीनो, आयच्या दिसा परत एक फावटी आमकां एक अवकाश मेळ्ळा जेजूक स्विकार करूंक. आनी आमी जेजूक स्विकार करी जाय जाल्यार आमचें तें कडपा सारकें आसलें तें काळीज तें धरून काळीज आमी जेजू सारकी मोवाळ्याची काळजां करी जाय. आनी एकामेकाक बगसून एकामेकाचो मोग करून जियेतलीं मनशां जर आमी जाल्यां तर जें सर्गीचें दर्शन जुवांक मेळ्ळें तें सर्गीचें दर्शन रूप रूप पळोवंक आनी त्या सर्गीच्या राजाचे भागीदार जावंक आमकां एक अवकाश फावो जातलो. खरेंपणी आमी देवाची भुरगीं जातल्या, खरेंपणी आमी शांतीचे दूत जातल्या. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या येवकरिस्तांत आमकां भेटोवंक येवच्या त्या जेजू तावन कुरपा जोडोवन शांतीच्या वाटेन सोमकोवची, देवाक भेटलेली देवाची खरी परजा जावंक आमी दिसान दीस प्रयत्न करया. आमेन.